प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या मिसान खेरीत भाशेन हे दोन इंतेसां वसत मागुया. पयले सुवातेर आयज पयल्या वर्साचो उगडास आमी करता. युस्तास मास्कारेनस हाचे पासत खेरीत भाशेन ह्या मिसान मागुया. तेच भाशेन इजमेलिया मास्कारेनस हिचे पासत हिच्या हे पासत मागुया. Emis Petrona Fausta Mascarenis. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूच तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, एक गांव बेगीन पेकतलो जाल्यार त्या गांवाक आमी वखद आनी गोरमी दिवंक गरज. जशें वखद गांवाक पेकोवणी दिता तशेंच जेजूचेर बावाट दवरून आमी श्रिस्तीचो मोग केलो जाल्यार आमचे श्रिस्तीक वखद मेवतलें. कित्याक पृथ्वी रचून हाडटोच देवान मनशाक रचलो आनी आपल्या नांवान पृथ्वीचेर दोनीपण चलोवंक मनशाक हुकूम घातलो. पूण पातो कादातूच मनीस पृथ्वेचो फायदो काडूंक लागलो. आमकां खबर आसा, गोंयांत पृथ्वेचो मोग करचे सुवातेर आमी ताचो द्वेस केलो. आमी जेजूच्या नव्या संवसाराचे गोवाय जावंक आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत देवाच्या मना प्रमाणे आमी श्रिस्तीचो सांबाळ करूंक आमकां कृपा हे मिसान मागुया. मोगाल बाबा भयणीनो, आयज तिसरो दीस नोवेनाचो आनी ह्या नोवेनांत आमचो विशय जावन आसा मारये भाशेन श्रिस्तीचो मोग करता तेन्ना जेजूच्या नव्या संवसाराचे आमी गोबाय. We are witnesses to the new creation of Jesus. आनी हो विशय ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करतना आयज खेरीत भाशेन आमी जी कोण तारवार आसात वा जी कोण परदेसांत काम करतात तांचे पासत ह्या मिसांत मागता. जायती फावटी प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी आमच्या श्रिस्तीचो मोग करू. आमच्यान घडटाले पूण आमी फाटीं सरले. त्या पातकांचो दूख दवरुया आनी आमच्या बापा कडेन बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पवित्र देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या वस्तांचो सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान चलून वायटा धर्मांनी बरें सुरू हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हांव म्हजो अपराध हे पासत मागीर सदांच आमी बांदले सगळ्या दुर्गतांक आनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सदांच्या लागीं विनंती करात. सर पवित्र देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थुया काकलूत सरा देवा आमी भोव असोक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमचे असोक्तायेन आमकां बळ दी आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटोय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता तेच भाशेन युस्तास मस्करेनस हाचे पासत आमी खिरीत भाशेन ह्या मिसांत मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणान इसाकियल प्रवक्त्याच्या पुस्तका वयलें वाचप सर्वेस्पोर देव अशें सांगता जेरुसलेम तुका फाव त्या प्रमाणे हांव तुका लेखतलो केलेलो करार पुराय म्हणून तुजे सुखबुकायेची तुवें बेपरवा केली तरी तुज्या तरणाटपणान हांवें तुजे कडेन केलेलो त्या कराराचो हांव उगडास करतलो आनी सासणाक तोपता तसलो करार हांव तुजे कडेन स्थापतलो आनी तुजे कडेन केल्ल्या करारान ना तें हांव करतलो तेन्ना म्हणजे तुजे व्हडा आनी ल्हाना भयणी काडूंक तांकां तुज्यो दुवो करतलो तेन्ना तूं तुजे वंटीन तुजे आदले कर्तुबाचो उगडास करतले आनी तुका लॉस भोगतली तुजे कडेन हांव नव्यान करार करतलो आनी हांव सर्वेस्पोर म्हूण तूं ओळखतले म्हणटच उगडास करून लॉस दवर आनी तुजे नजेर आनी केन्नाच तुजें तोंड उगडी नाकाय कित्याक तुवें केलाय तितलें हांवें तुका बक्षिलें उलयता तो सर्वेस्पोर देवाचें उतोरें तुमचो जबाब तुजो मोग निवडलो सर्वेस्परा तुवें म्हाका बुजवून दिली तुजो मोग निवडलो सर्वेस्परा तुवें म्हाका बुजवून दिली खरेंच देव म्हजो तारो हांव पातयेवन रावतां म्हाका भिरांत ना कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बोल ताचें हांव किर्तन गायतां तोच म्हजो सरपंडार सरपणीचे जोरींतलें संतोशान तुका उदक काडूंक मेळटलें जबाब तुजो मोग निवडलो सर्वेस्परा तुवें म्हाका बुजवून दिली सर्वेस्पराक दिनवासाक व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात सगळे पोचांक पळयात ताची कर्तुबां ताचें श्रेश्ठ वर्तें नांव सगळे कडेन कोडकोड करात जबाब तुजो राग निवडलो सर्वेस्परा तुवें म्हाका बुजवून दिली सर्वेस्पराक श्रुतां गायात कित्याक ताणें केल्लीं नवलां विस्मितां शेकांचे पृथ्वीचेर ती पळयात गाजयात सियोनांत रावतल्यांनो गितां गायनां करात आनंदाचे उल्हास सोडात कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो जबाब तुजो राग निवडलो सर्वेस्परा तुवें म्हाका बुजवून दिली उपकार सर्वेस्परा जय जय मनशाचें उतर कशें न्हय भगत देवाचें उतर कशें देवाचो निरोप मानून घेयात सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान फारिजेव जेजूशी आयले आनी ताका कोसाक लागून तांणी विचारले कसल्याय कारणाक लागून गोवाच्यान आपले बायलेक सोडून दिवं येता ताणें असो जबाब दिलो
तर औरंगाबाद थावन रोसनारान तांकां दादलो आनी बायल केली आनी ताणें म्हळें ह्या पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पत्नीक एकटवतलो आनी दोगांय एक जातलीं अशें तुमी वाचूंक ना म्हणटच ती आतां दोगांय न्हय पूण एकूच देखून देवान जोडला ते मनशान दोशी करूं नये ताणें ताका विचारलें तर लग्न म्हणण्याचें पत्र दिवन मोइजेसान बायलेक सोडून लायलां तें कितें ताणें जाप दिली तुमी ह्या वस्तूंनी तुमच्याच वाड्याचे देखून मोइजेसान तुमच्या पत्नीक सोडून दिवंक तुमकां रोज्या दिल्या पूण औरंगाबाद थावन अशें न्हय आसलें तर हांव तुमकां सांगता कोणूय आपली पतीन आपणाक अविस्वाशी जाल्या म्हूण न्हय पूण दुसऱ्या कसल्याय कारणाक लागून तिका सोडून दीत आनी दुसरे कडेन लग्न जायत तो पदभार करता शिसांनी ताका म्हळें बायले थंय गोवाची गोठ अशी जाल्यार लग्नूच जायनासतना रावल्यार अदीक बरें पूण ताणें अशी तांकां जाप दिली हें उतर मानून घेवंक सोमल्याच्यान जायना बगोर हें देव देणें मेळ्ळां तांच्यानूच आवयच्या कुसप्यान थावन इजडे जल्मले आसात आनी मनशांनी केल्ले इजडे आसात आनी स्वर्गीच्या राजाक लागून आपणाकूच इजडे करून घेवपी आसात मानून घेवंक जातात आनी हें मानून घेवचें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान विधीच्या इश्टानो एक पुस्तक हांव वाचतालो कांय दिसां फाटीं आनी ह्या पुस्तकाचें नांव होमो सेपियन्स बाय युवल नोआ हरारी ह्या पुस्तकान मनशा विशीं तो आमकां बरोवन दाखयता आनी तो म्हणटा ह्युमन बिईंग्स आर इकोलॉजिकल सिरियल किलर्स फकत किलर्स म्हणना तो म्हणटा इकोलॉजिकल सिरियल किलर्स म्हणजे आमी ह्या संवसाराचो भस्म केला जण एकल्यांनी एकूच फावटी आमी एक झाड म्हणूंक ना हो झाड पेड्ड्यार करूंक ना पूण जायते फावटी आनी खरीत आमी आसा आयज आमकां विशय दिला मारी भाशेन सृश्टीचो मोग करता तेन्ना आमी जेजूच्या नव्या संवसाराचो आमी गोवाय वी आर विटनेसीस ऑफ द न्यू क्रिएशन विधीच्या बाबयनो जसो युवल नोआ हरारी आमकां उगडास करता आमी ह्या संवसाराचो भस्म केला तेच भाशेन पवित्र सभा आमकां उगडास करता की आमी ह्या संवसारांत ह्या सृश्टीचो मोग करूंक जाय वी नीड टू लव द क्रिएशन दॅट इज अराउंड अस आनी कशे भाशेन आमकां हें पडटा काय 5 वर्सां फाटीं एक देखावो पाप साहेबान बरोवन धाडलो आनी तो कितें लावदातो सी प्रेज बी द लॉर्ड लावदातो सी ह्या देखाव्यांत पाप साहेब फ्रांसीस हाणें आमकां बरोवन दाखयलेलें कशे भाशेन आमी ह्या सृश्टीचो मोग करूंक जाय ह्या सृश्टीचो आमी मोग करताले पयलीं पूण आतां आमी ह्या सृश्टीक सोडून दिला कित्याक आमी ह्या टॅक्नॉलॉजिकल वर्ल्डान इतली घुल जालेली आसा
ही सृष्टी आमकां नाका. वी डू नॉट वॉन्ट द नेचर अराउंड अस. आनी बाब साहेब ह्या देखाव्यान बरोवन आमकां 3 पावंडे दिता. पयलो पावंडो म्हणल्यार तो म्हणटा सी, पळय, लूक अराउंड यू, तुज्या सरभोंवतणी पळय कितें घडटा काय आमच्या सरभोंवतणी. आमी जाणा आमच्याच गोंयांत मोले ह्या गांवांत कितें घडटा तें आनी कितें घडपाचें आसा ह्या थोड्याच दिसांनी. पूण आमी कितें कोत्ता काय? कितलीं झाडां पेडां थंयसर बी कातरून उडयतले. कितलीं सुकणीं त्या झाडांत रावतात तीं, तांकां घर आसचें ना. थंयसर रावतात त्या लोकांक पासून थंयसर सुसेगाद रावूंक एक जागो आसचो ना. इतलें पयस कित्याक वचून गरज? आमच्या सरभोंवतणी जेन्ना आमी रस्ते करता वा आनी कितें करता तेन्ना आमी कितलीं झाडां कापून उडयता. पूण तीं झाडां कापून उडयल्या उपरांत आमी एक झाड रोयता काय? तर हें पळोवंक आमकां बापसाहेब उलोवप टू सी. आमचे दोळे उक्ते करून आमच्या सरभोंवतणी आमी पळोवंक गरज. आनी दुसरे सुवातेर बापसाहेब ह्या देखाव्यान बरोवन आमकां म्हणटा आमी नितीदार जावंक गरज. जज, बिकम अ जज. ह्या सरभोंवतणी तूं पळयता आनी कितें घडटा तें तूं पळयता आनी त्या उपरांत तूं कितें करताय? तूं ओगीच तुज्या घरांत बसून तें कितें घडटा तें पळयताय, वो तुज्या मनांत जाय ती चिंतना येता आनी तूं निती खातीर वावरूंक तयार जाता. तर जज म्हणटा तो नितीदार जा. आनी कशे भाशेन आमी नितीदार जातले काय? कोण भाशेन आमी ह्या सरभोंवतणी आसलेल्या सृश्टीचो मोग करून एक नितीदार कसो जेजूच्या पावलांनी चलोवंक हांव वावुरतलों काय? आमी जाणा आमचें पुस्तक जेनेसीस ह्या बुकांतल्यान सुरू जाता आनी ह्या बुकांत पयलेच आविस्वरांत आमकां मेवता कशे भाशेन ह्या सृश्टीचो एके भाशेन जेजून उत्पन्न केलो, देवान उत्पन्न केलो. कशे भाशेन झाडां पेडां जनावरां ह्या सृश्टींत आयलीं आनी त्या उपरांत लास्ट क्रिएशन कोण आसलो? मनीस. आनी मनशाक जेजून कितें म्हणलें? देवान कितें म्हणलें? यू आर द क्राउन ऑफ क्रिएशन. ह्या सृश्टीचो मोग कर, ताची जतनाय घे, तिका वाडोय आनी चडोय. आमी कितें करता? कातरून उडयता. पूण तें परतून रोवंक आमी प्रयत्न करता काय? आमकां हो प्रश्न घालुया. आनी तिसरे सुवातेर बापसाहेब फ्रांसीस आमकां म्हणटा सी, जज. आनी तिसरे सुवातेर एक्ट. घरांत बसून रावले जाल्यार कांयच घडचें ना. आमी भायर वचूंक गरज. भायर वचून आमच्या गोळे गार्डनांत, आमच्या ऑर्चर्डांत एक झाड लावंक गरज. वी नीड टू एक्ट. प्रयत्न करूंक गरज. प्रितीच्या भावेनो जाते दीस हांव वॉट्सॅपार स्टेटस पळयतालो आनी फादर बॉलमॅक्स जो चिकाली वावर कोत्ता तांणी फाल्यांच्या दिसा एक हो कॅम्पेन सुरू करूंक प्रयत्न केलो. झाड रोय आनी जिवीत फुलोय. एक झाड आमी रोयलें जाल्यार आमच्या जिवितांत कितली खुशालकाय येता. जेन्ना आमी ह्या फिरगोर्जेंतल्यान भायर सरता कितली सोबीत सुंदर ही सृश्टी पळोवन आमच्या जिविताक खुशी भोगता. आमच्या मनार हांसो, आमच्या तोंडार हांसो येता. सरभोंवतणी आमच्या वखद बिल्डिंगांच आसली जाल्यार आमच्या मनांत कितें येता तें दिसता. जेन्ना आमी आमच्या सरभोंवतणी झाडां पेडां फुलफुलीत फुलां देखता
तेन्ना आमच्या मनार आमच्या काळजार एक दुसरेच भाशेचो स्वभाव येता. तर हे मनान दवरून आमच्या सृश्टीचो आमी मोग करूंक प्रयत्न करूया. जायते फावटी आमच्या जिवितांत कडेन वयर सकयल जालां आसता आनी तेन्ना आमी जेन्ना आमच्या आल्ताराच्या मुखार येता, आल्तारा सामकार येवन जेजूक आमच्या जिविताची काणी आमी सांगता, तेन्ना तो आमची काणी आयकूंक तयार आसता. तर ताकाच आमच्या जिविताची काणी सांगुया आनी ताचेशी येवन ताची कृपा, ताचें बोड आमकां मागुया की आमी सृश्टीचो मोग करूं आनी ह्याच सृश्टीचो, ह्याच नव्या संवसाराचो आमी सगळीं गोबाय जावं. उबी रावया आनी थोडीशी मागणी आमच्या बापा मुखार घालुया. फ्रांसिस आमच्या पाप सायबा, फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा, तशेंच आमचे फिरवोशीन वावुरतेल्या याज्ञिका भावांक आनी हेरां धर्मिकांक की ताणें सृश्टीचो परामर्श करून आपल्या गवळ्यांक सृश्टी समान दिवंक उर्बा हाडून तांचे खातीर बापा लागीं मागुया. जेजूचे शिकवणे प्रमाणे जो गोराबो आपले जिवीत जियेता त्या गोराब्याक शांती, समाधान आनी एकवट बसता. आमी आमचे गोराबे जेजूचे शिकवणेचेर आदारून भोव करून सृश्टीक वेंग मारून तिचो बरो उपयोग करून तिचो सांबाळ करून आमकां बळ फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सोबार फावटी आमी कोश्टां त्रासाक सांपडटा तेन्ना आमचो बावाट घालता. भोव करून जेन्ना कोरोना व्हायरसाच्यो केसी वाडत आसात तेन्ना ह्या वेळार परदेसांत काम करतल्या आमच्या भावा भयणां आनी तारवट्यां पासत मागुया. तांचो बावाट देवाचेर वाडून आनी सृश्टीच्या मोगान ती जियोन आनी तांणी जेजूकूच आपल्या जिविताचो मास करून आपल्या जिवितांत ताका मुक्ती जागो दिवंक बापा लागीं तांकां कृपा मागुया. आमच्या ह्या सुकुल्ल्या गांवांत आमचे दोन एका गोराब्यान आंकवार मारीचे देवस्थान वाडोवंक आनी आमचे जिवीत तिचेच उद्देशी बापाक मानता तसलें करूंक आनी आमचे जिविताचे चालीन ते दिसून मारेच उद्देशी बापाक आमचे प्रार्थन उबारुया. बाबा, ही थोडीशी आमची मागणी आमी तुज्या सांगकार घाल्या. ही दोयेन आयकून घे. हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं.
मोठ्या भावा भयणीनो, मोठे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागा. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी आमच्या कामची आनी सुटीच्या जिवाक देवा आमच्या सर्वीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान अंकवार मायेत हांव जोडून घेताना तिचे अंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सोयगा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निबारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पूर तुमचे सुबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्वकारी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण, ताचे उदेशी देवदूत तुका परनिबाड करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणाक संतोसात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन गोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समोर तुमची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खराराचें रगत. पातकांचें भोगसोणें मेळच्याक तुमचे बसप आनी समेस्त मनशां बसप तें बरोवप. हें म्हज्या उगडासाक करात.
Bawartaco urgotuję. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सगळींची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्याक आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रताय मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाबा, फिलिप नेरी आमच्या गोमुनी बाबा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा युस्तासाची काकूट कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन गेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे परचुरीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमकुमार मारी देवाची माय सांगाती पागेवन दवरून दिता आनी सोद काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटप. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपदान सर्ववेदार बाबा सर्वोंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुगंधाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थना दीर घेवन म्हणया. आमच्या बाबा तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो सांगता आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां पस आनी आमकां तांणी करूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोद वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्कांत आमी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सदुंदराची सुक्रिस्ताचे येण्यात आमी बोदमाशांत वेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्ग पातकांतली सुटोय आनी सोर्ग आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांत. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणांत आपोयल्यान ती सुबागी. तुझे
प्रार्थूया. कोणवाल्या बापा, भाग्यवंत आंकवार मालिक आमी आज मान दिता. तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोषपूरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेंच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाराची भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. ह्या म्हाका तुज्या पुता जेजूचे नांवी आसुंता सायबिणी आमचे फेरगोजेचे राणी तुझे विशीं व्हड व्हड वस्तू देवान आदींच परगट केल्यो आनी देवा बापान तुका दुता दरबारान वयर कुडी आपण्या सयत सर्गीच्या वैभवाक उबारून दिली आनी तुका स्वर्गा संवसाराची राणी केली. मोगाचे माय तुज्या एकल्याच पुताक तुवें आमचे सोडवणे पासत भेटयलो आनी सगल्या मनशांक सोडवण मेळटली पळोवंक तुजे मायपणाचे काळीज सदांच सांवडेता. आसुंता सायबिणी आमचे फेरगोजेचे राणे आनी मोगाची माये देवाचे कृपे आनी इश्टागतीन आमचे फेरगोजेक सांबाळ आनी सगल्या आमच्या भावा भयणांक जे परदेसांत आनी तारवार वावुरतात तांकां राख आनी सांबाळ. सगल्या आमच्या गरजांनी तूं आमकां भाव अदीक करून हो उपकार जो व्हडा विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. म्हाका फावो कर म्हज्या आत्म्याक बऱ्याक पडत जाल्यार आसुंता सायबिणी आमचे राणे आनी भोव पवित्र संस्काराचे माये तूं आमचो धीर आनी आदार आमकां तुजे कृपेन आनी आशिर्वादान भर आनी आमी सदांच देवाची खुशी करूंक माये आमकां शिकय. भोव मोगाल माये आसुंता सायबिणी आमचे पासत माग. आमेन. नोमान मोरे कृपेन उरले सर्विस्पोर तुजे थंय आसा पुस्तकामध्ये तूं सदय आनी सदोचो पूत जेजू आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नोमान मोरे कृपेन उरले सर्विस्पोर तुजे थंय आसा पुस्तकामध्ये तूं सदव आनी सदोचो पूत जेजू नोमान मोरे कृपेन उरले सर्विस्पोर तुजे थंय आसा पुस्तकामध्ये तूं सदव आनी सदोचो पूत जेजू मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सर्वेस्पूर तुमचे सगळे आसूं आसुंता सायबिणीचे विनोनी सोर पुत्रीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा.